I'm Sanchita. I'm a trustee at PAWS. It's Goa's oldest NGO, going to be completing 25 years next year. Sterilization, that is massive control in population of community animals, has to be people's movement. Government can only pay you money, department can only show you the direction, but it has to be we people come together and sterilize, help sterilize. As per the last census, our dog population in Goa, community dog population in Goa is about 1,40,000. This is also, we are not very sure, is a 100% number. This could be just about 80-85%. So can you imagine the number of dogs, community dogs that we have in Goa? Let's all come together, sterilize together to have a healthier dog population. आज साखळे म्युनिसिपालिटीच्या वाठारात आम्ही जे कम्युनिटी डॉग्स आसा जे आमी रस्त्या वयले म्हणटा स्टेंग म्हणून मेळना कम्युनिटी डॉग्स तांचे निर्बिजीकरणाचो जो कार्यक्रम आसा तो आमी हातान घेतला। हांव अभिनंदन करता चेअरपर्सन बाय सिद्धी साखळी म्युनिसिपालिटीचे आमचे बरोबर उपनगराध्यक्ष आसा बाब आनंद काणेकार, नगरसेवक बाब दयानंद आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांचे की तांणी हे इनिशिएटीव घेवन हे आयचे जे काम आसा ते सुरू केलां। स्कीम स्मॉल एनिमल रेस्क्यू मॅनेजमेंट स्कीम म्हणून एक आमची स्कीम आसा जी सरकार चलयता आणि तातूंत प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन किंवा पंचायतीन ती स्कीम घेवन MOU सायन करून फुडें ती स्कीम राबोवपाची गरज आसा, पूण जनरली करना। आज साखळे म्युनिसिपालिटीन ते इनिशिएटीव घेतला आणि सगळ्यांक खबर आसा की हे जे कुत्रे आसा हांचो उपद्रव खूब जाला आणि आमचे कडेन एकच पर्याय आसा जो आमी निर्बिजीकरण करून तांचे जी संख्या आसा ती आमचे कंट्रोलान दवरप, हो एकच आमचे कडेन उपाय आसा। सो त्या उपाया खातीर आज साखळे म्युनिसिपालिटीन फुडें सरल्या। तांकां हांव संचिता मॅडम आनी पॉजाक धन्यवाद म्हणटा, तांणी फुडें सरले ते आमी ते करून दिता म्हणून सांगून। फक्त लोकां कडेन एक मागता की जे लोक तांच्या दारांतल्या कुत्र्यांक खाण घालता त्या लोकांनी ते कुत्रे धरून दिवपाक सहकार्य करचें। असोसिएशन विथ आमचे पॉज फाउंडेशन आणि विथ द हेल्प ऑफ एनिमल हजबंड्री आमच्या मजगती आसा असिस्टंट डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर डॉक्टर राजेश केणी हू हॅज प्लेड अ इन्स्ट्रुमेंटल रोल आणि आमचे विथ द हेल्प ऑफ गायडन्स ऑफ ऑनरेबल CM सर आणि मॅडम संचिता रॉड्रिक्स जो हाली आमी जेन्नाच्यान हांव साखळे म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन म्हणून चेअर करता आमी पळयतात कितल्योश्योच कंप्लेन रिगार्डींग डॉग्स आमच्या कडेन येता। खूब डॉगांचो उपद्रव वाडत चल्ला, भुरगीं भिता, रिमोट एरियांनी भुरग्यांक चलप सुद्दां डेंजर जाल्लें आसा आणि ताचे कितें करचें हो मोठो प्रश्न आसलेलो। सो द हेल्प ऑफ ऑनरेबल CM सर आमी आणि आमचे डॉक्टर राजेश केणी हांच्या मजगतीन आमी पॉज फाउंडेशना कडेन एप्रोच जाली आणि तांच्यांनी आमकां आश्वस्त केला की स्टरलायझेशन ऑफ द डॉग सगळ्या वॉर्ड वायज जातले। तो टायम टेबल तो शेड्यूल आसा विथ द हेल्प ऑफ WhatsApp ग्रुप आमी सगळ्यांक अपडेट दवरतली। हांव मागता ज्यांचे कम्युनिटी डॉग्स म्हणजे जे आमी लोकल डॉग्स म्हणटा तांच्या बरोबर बरो एप्रोच आसा तांच्यांनी आमकां मदत करची, कारण तांच्यांनी तांकां फीड केल्या बरोबर रोखडेच ते येतले आणि धरपाक खूब सुटसुटीत जातलें आणि खंय इवन आपले जे घरा पाळीव कुत्रे आसा तांकां सुद्दां आमी स्टरलायझेशन करतली। सो हो एक बरो इनिशिएटीव घेतला आणि सांगपाक खूब खोस भोगता की ह्या इनिशिएटिव्हाक जर आमकां ट्रॅप जाय पडटले जावं बाकीचे थोडे इन्स्ट्रुमेंट जाय पडटले तो पॉज फाउंडेशन आमकां मदत करतलेच, पण आमचे जे थळावे कावन्सिलर आसा तांच्यांनी चिंतला की ह्या म्हयन्याचे जे मानधन आसा तांचे ते सगळे जाणां कॉन्ट्रिब्यूट करतले आणि त्यांच्या कॉन्ट्रिब्युटरान बाकीच्यो ज्यो आमकां ट्रॅप बीन ह्यो ज्यो गजाली लागतल्यो त्यो कॉन्ट्रिब्यूट करून आमी त्यो तयार करतले सगळे ट्रॅप बीन, जेणे करून ही जी सगळी इक्विपमेंट आमच्या साखळे म्युनिसिपालिटी कडेन सदांच आसतली। पॉज पणजी एनिमल वेलफेअर सोसायटी हांच्या वतीन साखळे म्युनिसिपल एरियेत आमी रॅबीज वॅक्सिनेशन आणि स्टरलायझेशन हे 2 प्रोग्राम चालू केला पुराय साखळे म्युनिसिपल एरियेत। म्हणजे रॅबीज वॅक्सिनेशन आणि स्टरलायझेशन हे केल्या उपरांत डॉग कंट्रोल कार्यक्रम जो आसा पळय हो करपा खातीर आणि रॅबीज कंट्रोल कार्यक्रम ह्या कार्यक्रमा खातीर आमच्या साखळे म्युनिसिपालिटीचे नगराध्यक्ष बाय सिद्धी त्यांचे कावन्सिलर्स आणि पॉज पणजी हांच्यांनी आमकां सपोर्ट केला। हांव खरोखरूच पॉज पणजी एनिमल वेलफेअर असोसिएशन हांचे धन्यवाद म्हणटा, तांचें अभिनंदन करता आणि तांच्यांनी बाकीच्याय जाग्यार अशाच पद्दतीचो कार्यक्रम करचो इन कोऑर्डिनेशन विथ अवर डायरेक्टर ऑफ वेटरनरी डिपार्टमेंट। थँक्यू।